योकार हा समृता खणगावकर. सुरेख वेळाच्या हेडलाईन्स. 21 राज्य आणि केंद्रीय प्रदेशांनी 102 संसदीय मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यावर मतदान. पहिल्या पावंड्यावर सुमार 62% मतदानाची नोंद. 20 खात्याचो गोंधळ परत उक्ताडार. दिवचले लाईनमॅनाचो शॉक लागून खाम्यारच गेलो जीव. प्रकरणाची खोलायन करत चौकशी. मागले फुरियोस जाल्ल्या पिळगांवकारांनी. वेऱ्या बिल्डरान पुरून वडेला पोरनो व्हाळ. काम बंद करात नाजाल्यार वयतलो हायकोर्टात. वेरेचो ऍक्टिव्हिस्ट राजेश दाबोळकाराची नेरूल पंचायतीक शिटकावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 21 राज्यांनी आणि केंद्रीय प्रदेशांनी 102 संसदीय मतदारसंघांनी पहिल्या टप्प्यावर मतदान झाले. भारताची व्हडली लोकशाही प्रक्रिया पहिल्या पावंड्यार पावल्या. पहिल्या टप्प्याच्या देशभरातल्या वेंचणुकाच्या झुजा खातीर अदमासक 62% मतदानाची नोंद झाली. सांजे 5 वरांचेर वेंचणूक आयोगान सुरवेची फेरयेत अदमासाक 62.34% मतदारांची मतदानाची माहिती दिल्या. वेंचणुकीत गेल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी ही टक्केवारी वेगवेगळी आसा. अस्तंत बंगाल, त्रिपुरा, पड्डुचेरी आणि आसाम हांगा सगळ्यात चड मतदान जालें. जाल्यार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांनी नोंदणीकृत मतदारांतले 54 ते 58% मतदारांनी मतदानाचो हक्क वापरलो. शुक्रारा जावपी वेंचणुकेत अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि अस्तंत बंगाल ह्या सारकिल्या भौगोलिक नदरेन वेगवेगळ्या वाठारांचो आस्पाव आसा. मतदान शांततायेत जातालें. जाल्यार मणिपूर आणि वेस्ट बेंगालांतल्या कांय मतदारसंघात हिंसाचाराच्यो घडणुको घडल्यो. ह्या घडणुकांचो सविस्तर अहवाल वेंचणूक आयोगान मागला. पयलो टप्पो सोंपतकच आता मतदान काफेले उरिल्ले 6 टप्प्यांचेर लक्ष केंद्रीत करतात. तातूंतलो निमणो टप्पो 1 जूनाक जातलो. 543 लोकसभा मतदारसंघांची मतगणना 4 जूनाक जातली. ही प्रक्रिया भारतभर 96.9 कोटी पात्र मतदार आशिल्ल्या संवसारांतल्या सगळ्यात व्हडले लोकशायेचेर लोक विस्वास दवरतात हाची खात्री करून दिता. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि संगीता ओली. 20 खात्याची घाळपणा परत एक फावट उक्ताडार आयल्या. भोगचे पडले 35 वर्सां पिरायेच्या दिवचल पिळगांवच्या लायनमॅनाक. दिवचले वाळशे स्ट्रीट लायनीच्या खांब्यार चढला थंयच ताका विजेचो शॉक बसून मरण आयले. प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांचेर खर कारवाय करात फुरियोस जाल्ल्या पिळगांवकारांनी मागला. 20 खात्याच्या घाळपणाचेर सगळ्यांनीच तिडक उक्तायली. माझ्या ओळखतो पूर्व माझ्या ओळख शिकलेलो कोण आता ऑफिसात पहिले तुम्ही तुमच्या ऑफिसात गेले काय करा पहिले तुम्ही मुलांना पहिली तुम्ही गेला प्रॅक्टिकल सिंगल बेस 3 बेस मरती आता आणि बॉडी तिच्यासाठी विटर्स आपल्याला इथं मी वरती लावून द्यायची आता आता त्यांच्या लागताना मेल्या उपरांत मात्र या ने ना तुम्ही हेजर घेतला तुमका गाडीचे मात्र प्रॅक्टिकल. आज शुक्रारा साधारण 11:30 ह्या दरम्यान वाळशी वाठारांत एक इन्सिडंट घडलो. जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एक कर्मचारी जो लायन सारकी करपाक इलेक्ट्रीक पोलार चडलेलो ताका शॉक येवन ताका मरण आयिल्लें आसा. त्याची डेड बॉडी जेन्ना शॉक लागली तेन्ना ती वयरूच अशी लटकताली. अजून कितें ताचें रिजन आसा कितें जाल्लें तें अजून पर्यंत कळूंक ना. पूण अशे इन्सिडंट फाटल्या वर्साय 2-3 बिचोलेन घडलेले. हे कित्याक घडटा हेचेर
सामकी चवकशी जावपाक जाय ना तर म्हणल्यार जे लायनमॅन हेजेर चडून काम करतात तेंचे सुरक्षेचेर सद्याक क्वेश्चन मार्क निर्माण जाता म्हणल्यार तांकां सेफ्टी मेजर्स कितें ग्लोव्ज आनी हे ते दिल्ले काय ना हाचेरूय प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता अशें जावन मरप म्हणल्यार ती एक खेदाची गोश्ट आसा म्हणल्यार आयज मी पळयलें की जो लायनमॅन वयर चडलेलो काम करपाक त्याची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे त्याची पिराय सादारण 35 इयर्स आनी तो पिळगांव हांगा रावतालो अशें कळ्ळां म्हणून आतां जे येई हांगा येवन तेंच्यांनी पळयलें तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलां की त्याचे जे इन्सिडंट जालो ताचेर आमी चवकशी करतले पूण अशें जीव वचप ही एक सामकी बरी गोश्ट न्ही आनी फाटल्या वर्सा अशें जाल्ल्या कारणान जे तेंचे सेफ्टी मेजर्स आसा ताचेर सरकारान सामकें लक्ष दिवपाक जाय नातर अशें इन्सिडंट घडतूच रावतले म्हणून जो येईन सांगला की ताचे जी फॅमिली आसा ताका आमी सगळो हेल्प करतले आनी जो इन्सिडंट घडला ताचेर आमी चवकशी करतले पूण आतां पळोवया की कितें चवकशी हांगा फुडें जाता आनी हो जो इन्सिडंट घडला तो वाळशी वाठारांत घडलेलो दिवचले आनी त्याची बॉडी जेन्ना वयर आशिल्ली तेन्ना थळावे लोक पिळगांवचे हांगा येवन तेंच्यांनी त्याची बॉडी घेवपाक विरोध केल्लो त्याच्या उपरांत येईन तेंची समजूत काडल्या उपरांत ती बॉडी व्हरपाक त्यांनी मान्यता दिली आनी बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्लेली आसा जॉब पळय मिस्टेक कोणाची ते आतां पळयता मातसो टायम तूं पळयल्या प्रायमा फेशिया कळना एक्झॅक्ट जावपा न्हय कारण थंय ट्रान्सफर बंद करून मनीस दवरला हांगसर ते जावपूच जायना ते आमी तेच ते मातशें हें केलें की आमी पळयता एक्झॅक्टली कितें जालें तें ट्राय टू एनालायज एक्झॅक्टली वॉट इज द इश्यू आनी जावपा जाय तेजेर आमी सामको दिवचले व्हाळशे ही दुखदिणी घडणूक घडली लायटीच्या कामाक लागून तो लायटी खांब्यार चडिल्लो पूण वायरींतल्यान करंट पास जालो आनी ताका शॉक येयलो जागेरच ताका मरण येयलें खबर कळ्ळे उपरांत ताच्या गांवचो लोक एकठांय जालो फुर्योज जाल्ल्या लोकांनी एक धारेर धरलो जाका कोणाक लागून लायनमॅनाचो निश्पाप बळी गेलो ताचेर कारवाय करची हें तांचे मागणें मानून घेतले उपरांतच कूड पंचनाम्या खातीर व्हरपाक दिली दिवचल मये वाठारांतले वीज कर्मचाऱ्यांक खास करून पावसांत आनी रातच्या वेळार काम करतना गरजेच्या सुविधांचो उणाव आशिल्ल्याचे नदरेक आयला देखूनच लोकांची तिडक पळोवपाक मेळ्ळी बंद करूनय करण येता जाल्यार तुमची सप्लाय कसली अशेंच मनीस तुमचे 3 फेसी तुमच्यो 3 फेसी लायन येवंक जाय एक कशी येयली फेस तुमची ती सांग म्हाका रिटर्न सप्लाय येयली म्हणजे हांव सांगता तुका रिटर्न सप्लाय अरे ते ग्राउंड बीन करूंक नासतले अर्धे बीन खंय लायला रिटर्न सप्लाय इतलेच जाला अर्धे जावंक ना रिटर्न सप्लाय येवंक ना अशें चालू करता कोणाक खबर ना आतां वयर चडटा काम चालू जाल्यार सांगूंक जाय न्हू सगळ्यांक इन्फॉर्म करपाक जाय बाबा अमके कडेन काम चालू आहा सगळे लायनी बंद करा आनी काम करा शटडावन दवरा कितले व्हडी शटडावन 15 दिस शटडावन करता मरे कशें काम करता कामगार करूं नाका कोण कामगार करता खंय हे सगळे आपण आणि पावर मिनिस्टर आपण पावर मिनिस्टर आपण कितें करता ते कळटलें आमकां कळोंक जाय न्हू आमच्या भुरग्यांक वयर चड भुरग्यांक धवळीकर ना एलआयसी दिला दिसता ऑफिसार पयलीं हांगा जाय तुमी सांगा पयले तुमी तुमच्या ऑफिसार खंय गेले भायर बी गेला पयलीं तुमी हेडफोनां ना पयलीं तुमी खंय गेले सर गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी निखिल जल्मी आता घेऊया एक ल्हानसो विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो संवसारांतली सगळ्यात व्हडली लोकसभा वेंचणूक भारतांत आयज 21 राज्यांनी सुरू जाली कितलेशेच नामनेचे फुडारी वादात आशिल्ल्यान वारो आर्तो परतो घोळटा लोकसभा 2024 वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्यात कांय मतदारसंघ आनी मुखेल दावेदारांचेर घालुया एक नदर टप्प्यांत जातले वेंचणुकेची पयल्या टप्प्याची प्रक्रिया आज सोंपिल्ल्यान 102 उमेदवारांची नशीब पेटीबंद जाला तातूंत सध्याचे भाजपाचे कांय नामनेचे मंत्री आसात केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी गडगंज विरोधकां आड राजकी तांक दाखोवन नागपूर सेगीत तिसरे खेपे जिखपाक सोदता हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं
और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा ऐसा मुझे विश्वास है। मजगती जितीन प्रसाद काँग्रेसींतल्यान भाजपात सरल्या उपरांत आता उत्तर प्रदेशातल्या पिलीभीत शारांत सपा आणि बसपा प्रतिस्पर्धा आड जैत मेळोवपाचे खात्रीचे झूज रंगला। तामिळनाडूच्या दक्षिण चेन्नयांत तामिळसाय सौंदर्यराजन परत सक्रिय राजकारणात आशिल्ल्यान दक्षिणेत भाजपान घट पावल दवरला, जाल्यार कोयंबतूरांत के अन्नमलाई उमेदवारी ही या वाठारांतल्या भाजपाच्या आकांक्षाचे प्रतीक जाल्या। मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाड्यात भाजपाचो शेक आशिल्ल्या राज्यांत विरोधकां आड वेंचणुकांची परीक्षा घेवन आपल्या कुटुंबाचो वारसो चालू दवरप हो नकुल नाथाचो हेत। छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 40 साल हमने सेवा किया है, मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। अरुणाचल पश्चिम किरेन रिजिजू आणि नबाम तुकी हांचे मदीं सर्त करपाची तयारी करता, ताका लागून ईशान्य राज्यांत मनरिजवण करपी वेंचणूक सर्तीची माची तयार जाल्या। This morning I casted my vote as per the democratic forces. I have cast my valuable vote and vote for change and vote for the justice of youth, for women and for social justice, for political justice, for economic justice. Thank you. निमाणे गोगोई विरुद्ध गोगोई आसामाच्या जोरहाटात तोपोन कुमार गोगोई आड खेळटना चाव गिरेस्त वाठारांत बुद्ध आणि राजकीय कुशळटायेचे झूज दाखयता। गोवा 365 खातीर सुभाशीष गोवेकर आणि मनीषा जाधव। आधुनिकरणाच्या काळात आदले दाय शेणात असा, वेऱ्या आदल्या तेंपार व्हाळ व्हांवताले, आता बांदकाम चालू आशिल्ल्यान तो व्हाळ बिल्डरान पुल्ला। 15 दिसांनी काम बंद करात, नाजाल्यार हायकोर्टात वयतले। वेरेचो एक्टिव्हिस्ट राजेश दाबोळकारान नेरूल पंचायतीक शिटकावणी दिल्या। वेरे वाठारांत शांतादुर्गा देवळा लागसार आशिल्लो व्हाळ आता परिवर्तन रुपान नालो जाला। गावातले नाले नष्ट जायत चल्ल्यात, आता गावान फक्त बिल्डिंग्यो पळोवपाक मेळटा। ड्रेनेज पुरून रिटेनिंग वॉल उबारल्यात, नाले पुरिल्ल्यान पावसान अडचणींक तोंड दिवचे पडटले। या बांदकामाची कागाळ WRD मंत्र्याकडेन केल्ली। चौकशे उपरांत नेरूल पंचायतीच्या सचिवाची घाळपणां स्पष्ट जाली। नेरूल पंचायतीन दखल घेवन 15 दिसांनी काम बंद करचे, नाजाल्यार उच्च न्यायालयान वयतले, राजेश दाबोळकारान शिटकायला। माझ्या हितून भुरग्यापणांच्यान सोडून ती वता एक सिनियर सिटीजन आहा तेका विचार आमच्या देवळाक 100 वर्सां जाली। आमी ह्या नाल्यान भुरग्यापणान व्हाळ व्हांवताले, पावस फाल्ल्या व्हाळ व्हांवताली, परंपरा आता व्हाळ बंद जाले। आमी त्या व्हाळान न्हाताले, अक्षरशः थंय 2-3 जांभळी झाडां आसली, जांभळ आमी एकठांय करताली आणि हो नालो आसलो पळय 3 मिटरचो रुंद आसलो आणि ह्या नाल्यांच्यान आदी हो नालो कनेक्ट आमच्या शेतान। आदी बैलगाड्यो आमचे गाडे वयताले शेत काळंगा म्हण कितें रोयता ते काडपाक, आतां हांगर नालो उरलोच ना। अशें तर हे बिल्डर तर नाले पुरोवपाक लागले। येणाऱ्या काळान हे उदक वयतलें खंयचो, घरांनी कितें जातलें मुगो, एखादा प्रोत्साहन कोण दिता, तितून कोण इनवॉल्व आसा। आतां म्हाका पळोवंक जाय नेरूल पंचायतीक एक्ट जाता ती, नाल्यार हेंच्यानी हांव 100% म्हाका ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन वचचोच पडटलो। आमी मुगो आतां नेरूलचो गांव जो सुरू जाता ते सीमेचेर आसा, हे आमच्या फाटल्यान दिसता ते शांतादुर्गेचें देवूळ। हो एक बिल्डर, ह्या बिल्डरान कितें केलां, कमर्शियल काय रेजिडेन्शियल ती म्हाका खबर ना। हांगर एक 3 मिटरचो नालो आसलो, तो नालो तेंच्यांनी तो फिलिंग केला म्हणजे रिटेनिंग वॉल करता नाल्यान भितर। जेन्ना म्हाका कोणी नजरे काडून दिले पळय तेन्ना सोमतो काडलो आणि WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकराक कॉल केलो। ताका सांगलें अशी घटकेनी सांगलें म्हाका इमिजिएट कंप्लेंट कर आणि आपल्या व्हॉट्सअप कर म्हणून। हांवें सुभाष शिरोडकराक कंप्लेंट केली, व्हॉट्सअप केली, तेची दखल घेवन तेजी ऑफिसरी येयली आणि तेजी इन्स्पेक्शनूय केली। इन बिटवीन आमी काडले आणि पंचायतीक कंप्लेंट केली नेरूल पंचायतीन। जो नेरूल पंचायतीचो सेक्रेटरी आसा, नंबर 1 करप्ट,
4 फाटी सस्पेंड जाल्लो तेका आतां मावीन गुदिन्योक थंय कलेक्शन एजंट म्हणून बसयला काय केदारान बसयला हें क्लियर करचें तेका हांवें कंप्लेन घातल्या उपरांत तेणी एक्चुअली स्टॉप ऑर्डर काडपाक जाय आसली तेणी स्टॉप ऑर्डर न काडटा तेका कॉल लेटर काडलें आतां तेणी खंयच्या कायद्यान तेका कॉल लेटर काडलें तें म्हाका खबर ना आनी तेका कॉल आउट केलो आनी त्या कॉल आउटाक आमकां एफयलें म्हाका आनी एडविना आमी थंय गेल्या उपरांत आमकां सांगूंक लागलो तेणी तेका सांगलें तुजें परमिशन दाखय जेन्ना फायल चेकअप केली तेन्ना फायलीन ते कसलेंच तेका परमिशन ना कंपाउंडाकूय ना आनी ती रिटर्निंग वॉलाकूय ना हांवें तेका सांगलें स्टॉप ऑर्डर काडल्या म्हणून तो म्हाका सांगता आमी आतां WR लेटर बरयतले अरे बाबा म्हटलें तुज्या ती लायसनाचें वायोलेशन केलां तेन्ना ताका इमिजिएटली स्टॉप ऑर्डर काड पण तो सांगता तशें काडपाक गावना म्हणून म्हणजे इतको माजलोलो हो तो गांवचे पाड घालपाक येयला. ही 300 स्क्वेअर मीटर वर जो ड्रेनेज आसा पळय ती अशी सायडीकच्यान 3 मीटर रुंदी आसा प्लॅनाचेर आनी अशी 2 मीटर आसा तर ही ड्रेनेज तेंच्यांनी पुरोवन एक कितें तरी भानगड करूंक सोदता कारण हेंची बिल्डिंगची कितें तरी भानगड आसा अशी म्हाका दिसता. पण जेन्ना आमी पंचायतीन गेले तेन्ना राजेश बाबान सांगला ते प्रमाणे तो सेक्रेटरी आसा पळय सुबोध प्रभू सारको करप्ट आमी तेजेर एंटी करप्शन ब्रांचानूय केस केल्ली पयली आनी तो जेन्ना सस्पेंडूय जाल्लो आनी तेजेर FIR जाल्ली असलो मनीस जेन्ना सेक्रेटरी पंचायतीक पिशान काडटा पंच मेंबराक पिशान काडटा की आमी अशें करूं शकता तशें करूं शकता सो मेन कितें आहा आतां सेक्रेटरीक हांगासरलो काडून बडोवचो सरकारान. पयलीं वाळतो आमच्या ल्हानपणा पयलीं सुद्दां आहा आता वाळ बंद केला आतां बंद केला तेंच्यांनी बांदकाम केलां व्हाळा कुशीक आतां उदीक खंयच्यान वयतलें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. सरकार लोकां खातीर रस्ते करतात आणि दोळ्यांच्यो पापण्यो धापता म्हणसर खणूनय वडयतात. देखीक मडगांव कोलवाचो रस्तो ह्या रस्त्याचे सरकारान 12 बिरेस्तार आनी 13 शुक्रार करून वडयल्यात. हो रस्तो ज्या कामाक लागून फोडला ताचे फाटले रजाव स्पश्ट ना. रस्तो फोडिल्ल्यान अपघातय वाडल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कोलवा आसात आनी मडगांव साकून जो कोलवा रोड हॉटमिक्स केल्लो आज ज्या रोडाचे फोडून 12 बिरेस्तारान 13 शुक्रार केले कडेन आसात. हे 12 बिरेस्तारान 13 शुक्रार केले बरें आसा. हांगा लोक सध्या पडपा लागले कडेन आसा आनी लोक काडून जी कोलवा पंचायत आसा हेंका गाय मारपा लागले कडेन आसा की पंचायत कितें करता काय म्हणून एक्चुअली हें जें काम आसा हें PWDचें काम आसा आनी आमी हेचे पयलीं सांगत आसा की खंयचो इंजिनियर या जो ऑफिसर आसा हो केन्नाय रस्त्याचे आनी खंयच्या हेची कांय पळयना फक्त आपल्याल्या AC ऑफिसां बसोन दीस काडटा आनी म्हयन्याचो पगार आसा तो घेता. आज हांगा कितलेशे लोक पडले आनी हेचे खातीर लोकांनी आज पंचायती गाळी मारले कडेन आसात. आनीक हांगा पळयलें जाल्यार रस्त्या मदींच उदकाचो चेंबर आसा पायपलायनीचो. जेन्ना रोड वायडनींग करता त्या टायमार तुमी तो काडूंक जाय आसलो सायडीक घेवपाक जाय आसलो. आतां तुमी कशें करतले लोक हांगा लोकांले जीव वयता म्हणल्यार तुमी रावतले तेचे पयलीं हें करूं जाल्यार हो एकूण हांगा सगळो रोड जो आसा हो आख्खो फोडून दवरले कडेन आसा. आतां हो कित्या खातीर फोडला खंयच्या कामा खातीर फोडला हें कांयच ना. हे आता आयकॉनिक बीच फोटाय हो रस्तो 10 दिसांनी फोटाय आनी फोड म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना सारको आयकोनाय 15 दीस उगत दवरताय. गेलोले कडेन हे सगळे फोडिंग पण चल्ले. आयकॉनिक बीच फोटाय बिचीचे वचोन थंय थिंग सगळे आयस्क्रीम कार आनी कोण आख्खी वाट लायन उलयल्या बिचीची आनी आतां एक ट्युरिस्ट ना कोलवा बिचीर सगळो नोता वयता हिंग येवपा मेळनाय हिंगा ट्रान्सपोर्ट सारको ना रस्ते सगळे पेडे केलो आय डेली हिंग न्हू जाल्यार ती फोटाय आतां कितें न्हू सांगपाचें हे गव्हर्मेंटान हेजी एक्शन करूंक जाय न्हू आनी तो फोटा तेका रोकडो बंद घेवपा लागलो आनी हे रस्ते 10 कोटी फोंडवलो आय आनी काम तरी पूण रोखडे पुराय न्हू पयर रस्त्या दामोर गायलो तो रोकडो आयको फोडा.
पण मागे आमकां पंचायतीक उलयता देखून आतां डिपार्टमेंट हांव घेवन येयल्लें आतां ताका लेबर तूं म्हणल्यार काल आतां फोनून केलो तें भरूंक पण आसलो काय तुमकां आं सगळें मुगे रोड आतां एक हॉट मिक्स पसून घातलो जाल्यार आमकां ती तूं रिक्वेस्ट करूं पडटा कोण आतां हॉट मिक्सा होण पडले मग कोण गेलो आतां आनी रोड थोण आतां कितलो तेंप जालो रोड केल्यार आतां रोड केल्यार फाटले आनी मांस कितू जालें 4-5 मिनट जाता थिंगा परतू पडले हळ मग कांय ना सो उदोकूच जाय लोकां उदो ना आय कॅन अंडरस्टँड म्हळ्यार काम जातलें की तें आतां हें करूंक नाका पुरोवपा जाय तेका सिमेंट बी लाया आनी बोराय तें न्हू आमी पंचायत बसून मागीर गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. बिरेस्तारा देशातल्या बऱ्याच वाठारांनी पावसातय मतदान झाले. महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, आसाम आणि मिझोरामाच्या कांय वाठारांनी वादळ सक्रिय असले. गोंयांत मात अजून पावसाची चिन्हां दिसनात. कर्नाटकातले वादळ सोंपलां. उदेंते कडल्यान वारो घोळटा म्हूण गोंयांत पावसाची शक्यताय उणी आसा. पूण आर्द्रताय वाडटली. तापमान उण्या 40 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. उत्तरे कडल्यान येवपी उश्ण वारे लेगीत मातसो आदार करतले. शेनवारा तापमान 36 ते 28 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरतले. 20 तारखेक सुके हवामान. मळबाट दाटू येता कुपां दाटिल्ल्यान वाडटली आर्द्रताय. शेनवारचे तापमान 36 आनी 28 डिग्री सेल्सियस. तापमानात वाड जाल्ल्यान लोकांक जतनायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.